तमिळनाडू वालंकिनी हांगासर गोव्यातले 10 जण वॅगनर वाहनांतल्यान थंय सायबीणीच्या दर्शना खातीर गेल्ले. मात्र परतत असतना आयज सकाळी सुमारे 5:30 वाजता धारवाड ते गोवा ह्या महामार्गाचेर रामनगर नजीक आशिल्ल्या कुंबाडा हांगासर त्या वाहनाचो अपघात झाला आणि ह्या अपघातात ते 10 पैकी 7 जण जखमी झाले आसा. त्याच्यात जॉर्ज फर्नांडीस म्हणून जो 38 वय आसा तो गंभीर जखमी झालो आसा. तसेच 4 भुरग्यांचो समावेश आसा जखमीमध्ये. तांकां उपचारा खातीर बेळगांवच्या केएलई हॉस्पिटलांत नेल्ले आसा. गोव्यातल्यान परतून येत असताना कुंबाडा लागीं पावताच वाहनावरचो जो चालकाचो ताबो आशिल्लो तो ताबो सुटलो आणि डायरेक्ट ते वाहनाची धडक एका दोन झाडांका बसली. ताका लागून हो अपघात घडलो. या अपघातातील जखमींचेर बेळगांव हांगासर उपचार सुरू आसात. प्रुडंटा खातीर हांव प्रमोद फोंडे.